सीएमाचो परफॉर्मन्स लौकीक हाव डू यू जज? कारण तुवें बरें म्हळें की अशें न्ही की ओपोजिशनच एकटे आशिल्ले, खूब फावटी सीएमय सारको वन मॅन आर्मी कसो वॉज सीन टेकिंग ऑन द ओपोजिशन आनी सीएमाच्या फाटल्यान खूब जाण बसल्यात पण ते उठनात अशी परिस्थिती पयली. निलेश बाबडो आपूण एक संसदीय कामकाज मंत्री म्हणून मदीं मदीं प्रयत्न करतालो. तुका हावसा भितर, कारण आमी लौकीक टीव्हीचेर पळयलें, तुका अशें आशिल्लें की टीव्हीचे कॅमेरा जे दाखोवपाक शकनात ते तुज्या दोळ्यांक दिसताले. तुकाय हेंच दिसलें की प्रत्येक खेपेक जेन्ना अटॅक जाता तेन्ना सीएम स्वता उबो रावन तो फेस करतालो काय बाकीचे मातशे येताले फाटल्यान मदत करपाक? ओके, हांवें थंय हावजान रावन पयलां म्हणून सांगता की जशें पयलीं मुद्दो येयलो तितलो प्रेशर पडलो ना ओपोजिशनाचो की खंयचो आपलो डिमांड मान्य करून घेवपाक. तसो जातालो एक्चुअली टीव्हीचेर दिसतना कशें दिसता, एक तर स्पिकराक मेन कॅमेरा आसता जाल्यार सीएमाक मेन कॅमेरा आसता आनी जेन्ना ते डिमांड करता तेंचो मायक चालू आसता ना, 7 जाण ओपोजिशन ते जेन्ना डिमांड करता तेंचो आवाज तितलो येना, टीव्हीचेर पळयतल्याक तें कळना पण ते लास्ट पॉयंट पर्यंत डिमांड करताले आवाज कमी बोळा घालताले ते. पण लोकां पावनासलो एक ओपोजिशन हेजो. आनी दुसरें सीएमाचो, सीएमान हितून जशें ओपोजिशनान आपले हितून बरें परफॉर्म केला, सीएमान आपले मुद्दे आहा ते आपणीच हँडल केला. तेजी कितली टिका जाली थंडपणान आयकून घेतल्या, तेणी उलोवना. म्हादयचे हेजेर तेजेर विजयानू खुबशे आरोप केले. तो पयलीं बसोन रावलो, मागीर ते कावंटरूय केले. पण एक गजाल पयली तेजी बरे तरेन हँडल केला आपले जे आरोप जाल्ले. आनी खंयच्याच म्हणजे माविनाचो विशय येयलो तेन्ना मदीं सीएम पडना. बाकीचे मदीं तेंचे वाजले विजयाचे आनी हेजे स्टॅम्प एक्टाचेर, स्टॅम्प ड्युटी एक्टाचेर भावोजी म्हणून टॉन्ट मारले, मातशें वातावरण गरम जालें. म्हणजे एकामेकाचे मदीं कोण पडना, प्रत्येकाक परफॉर्म करपाक दिला. म्हणजे जेन्ना दुसऱ्याचो विशय आहा तेन्ना दुसरो एकट्याचो चलता आनी दुसरो मंत्री मदीं पडना. आनी सीएमान आपली बाजू बरे तरेन मांडले आनी कोण तेका असो सपोर्ट करपाक येवना. पण एकूच म्हादयच्या विशयाचे विरेश जेन्ना एक मुद्दो घेवन येयलो तेन्ना सगळे उबे रावले. ते आमकां लास्ट पळोवपाक मेळ्ळें. कितें म्हटलें सुप्रीम कोर्टान जेन्ना मॅटर आमी हांगसर कशें डिस्कशन घेता, एक रॉंग स्टेटमेंट येयलो तेजे कडेन, तेजी बाजू तेन्ना सगळे उबे रावले आनी तेजे ते तुटोन पडले विरेश. ते बोळान सगळो मातसो बोळा जालो. तर सगळ्यांनी आपले आपूण डिफायन केला. यू फील दॅट सीएम वॉज लेफ्ट अलोन एंड वेदर ही सक्सेसफुली डिफेंडेड हिज गव्हर्नमेंट? सीएम वॉज अ लोन मॅन स्टँडींग एक्चुअली टू फायटींग इट आउट. बिकॉज तेजे भितर आनी बीजेपीचे भितर बरोबर हें जाल्लो. दे वर कॉन्स्टंटली टेकिंग जायब्स एट वन अनदर. आनी एक एंटरटेनमेंटूय कसो जालो खूब जाणांक असो जो पळयताले. आनी सिरियस विजय वर्सीस प्रमोद साम अशें जावंक ना की तो ही वॉज जस्ट गिवींग इन meekly. He was just standing up. Like I'll tell you two instances I'll tell you. एक पावटी निलेश कबरालेचे फाटल्यानूच बसून आशिल्लो आनी ही वॉज टेलिंग हिम समथींग. तेन्ना विजय उलयतालो. विजय म्हणपाक लागलो, सीएम सर तुका ट्युशनाची गरज पडटा कितें जाता निलेश कबरालाची. सो तेन्ना सीएम उठलो आनी म्हणपाक लागलो आपणाक ट्युशनाची कोणाचीच गरज ना, युरीक पडटली तुजी गरज म्हण ट्युशनाची आनी ह्या दिसांनी तूं दिवंक लागला म्हण ट्युशन. सो यू नो दॅट बिकेम सडनली लायक दीस. हे ते भावजीचेर देखून हें जालें. मागीर अशी 2-3 गजाली खूब हें जाली. लास्टाक म्हादयचे आसतना तेन्ना देखून एक मोठी हें जाली तेंचे भितर, विजयाचे आनी हेजे भितर. तो म्हणपाक लागलो तूं वचून थिंगा स्पीच कर म्हणपाक लागलो, स्टेटमेंट कर म्हणपाक लागलो. आनी मागीर नाल्यार आपण म्हणलो तूं थिंगा स्पीच करता बीजेपीन येता म्हणपाक लागलो. मागीर सीएमान ताका सांगलें कितें, आपण थिंगा गेलो आनी स्पीच केली आनी तूं हांगा येयलो जाल्यार म्हादयचो इश्यू सॉल्व जावचो ना म्हणून, असो सॉल्व जावचो ना म्हणून. तो रिप्लाय मातशी एक सीएमा मदीं जी आतां लिडरशीप तेजी ग्रो जाता तेजें एक एक्झाम्पल दिवपाक कितले आरोप केले तेजेर. पयलीं सांगलें तूं रिजायन जा, मागीर आमी फॉलो करता, तूं थंय वचून स्टेटमेंट कर जाल्यार आपूण येता. अशें कितलेशे प्रेशर हाडपाचें तेंचे भाशणां करतना केलें तेणी. पण तेणी मागीर जेन्ना आपूण रिप्लाय करता थंडपणान सांगलें, विजय आयज तुका कितले आरोप पॉलिटिकल स्टेटमेंट करपाक जाय, सगळे पॉलिटिकल स्टेटमेंट आयज कर, आपुणूय कितले करपाक जाय ते आयजूच करता. पण पॉलिटिकल स्टेटमेंट म्हादयचेर आयज आमी सोंपया हांगासर. फाल्यांच्यान पॉलिटिकल स्टेटमेंट खरें म्हादयचें उलय आयज हांगासर हो फ्लोर एकामेकाची मारपाक, एकामेकाचे स्टेटमेंट मारपाक हें करुया, यूज करुया. आनी फाल्यांच्यान अशें आनी करप ना. म्हणजे इतले एक मॅच्युअर स्टेटमेंट करून थंयच्यान ते कमी स्मार्ट पॉलिटिकल टॅक्टीक ऑल्सो. एक हेज्या हांव एग्री जातलो लौकिकाचे की सीएम आपले संयम हें करिना मेळपाक, की म्हणजे विजय ताका पयल्या दिसाच्यान फाटले 4 दीस
कितें ना कितें पर्सनल अटॅक करता इरार करता. म्हणजे सामको कितें काडटा कितें ताका कितें तेजे प्रॉपर्टी वयल्यान कितें म्हणल्यार आनी कोणा तरी भावाची काडटलो तो पूण सीएम कसो आला ना तो जो म्हणटा पळय ती एक तेजी Strength ती. ही स्पेशलिटी सीएमाची Develop केलं तेणी. तेजे कितलेंय कर म्हणटा तो आपण आपलें काम करतलो Yeah. हे तेणें दाखोवन दिलें अदरवायज सीएम जे तरेन पर्सनल अटॅक जाल्ले हय, आनी कोणूय जर मिनिस्टर आशिल्ले हेतून म्हणजे जे रुलींग पार्टीन थोडे आमचे मिनिस्टर आहात हय. ते धुडकून अशे उठ्ठले आशिल्ले फुर्र जातात. फुर्र जाता सीएमान ते करूंक ना एक गजाल एक फुल मार्क्स टू विजय हय. फॉर बीइंग व्हेरी व्हेरी अग्रेसिव्ह वॉसिफरस Yes. स्टुडियस and critical legislator to take on the ruling dispensation and full marks to CM कारण हे सगळे चलतना एज अ लीडर ऑफ द हाऊस आणि खंयच तुगेलो आपलो संयम ढळपाक दिलो ना. आय डोंट थिंक एटलीस्ट मे बी वन्स जेन्ना विजयान खंय तरी एक स्टेटमेंट केलें जेन्ना सीएम उबो रावलो आनी सीएमान सांगलें की एक्सपंज कर म्हणून जेन्ना आय थिंक तो शेण खावपाचोच आसतलो प्रश्न. तो शेण खावपाचोच प्रश्न वेन हांवें सीएमाचो आवाज मातसो वाडिल्लो म्हाका जाणवलो आनी एक स्लायट इरिटेशन दिसलें बट एक्सेप्ट दॅट वन इन्सिडंट I don't think CM lost his cool at all. And at the same time, Vijay's determination and consistency to ensure that somehow CM loses his cool. But I think that was also quite consistent. but तेजेर विजयाचेर खूब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली हे फावटी बिकॉज ही वॉज द ओनली सिनियर गाय हू कुड रियली take this small opposition forward. No expectation खूब आशिल्ले and people who were watching also were having an expectation. But what about Yuri Alema? Because this was Yuri's first session as leader of opposition. Yeah. Yuri and Bhare It's an odd place to be in right now in Congress, but he's there. Yeah, but आणि एक Yuri has done his homework. He's done his study. एक तो फायर घेवपाक तुका एज अ opposition leader, it will take some time. No, the one is fire, and second thing I believe that you gain certain authority with time and experience. Yeah. That will definitely take some time. You know, I mean, having said that, at the stage that he is, the way he is performing is commendable. Commendable. Yeah. Madam, Yuri's performance? युरी हांवें म्हटलें पण युरी विजय विरेश आनी वेंजी आमचो मातसो हे फावटी म्हाका हेचो तो दोतोर कार्लोस हेचो त्याचो परफॉर्मन्स म्हाका हे फावटी तितले जावं ना मे बी 4 दिसा सेशन आशिल्ले चड टायम मेळूं नासतलो अशें आसूं येता पूण युरी जो आसा न्ही तो बरो लिडर म्हणून फुडें येतलो खबर ना 2027 कितें येतलें तें तो जिखतलो हे सगळे फुडले गजाली पूण बरो आमदार बरो ऑपोजिशन लिडर म्हणून युरी फुडें येतलो कसलो डावट ना तो परफेक्ट येतून आसा म्हणजे मिस्टेक करिना तो बरो अभ्यास करून उलयता. I think the most surprising part of Yuri's 4-day performance was Swami Tini Jagacha Ai Vina Bikari. Marathi poem. So Yuri saying that poem, and that poem brings me to the Mhadei debate. त्याच्या फॅमिलीन त्या चर्चील आलेमासून असताना तो मराठीन येरे येरे पावसाच्या But that brings me to this Mhadei debate.